गेली 7 वर्ष झाली भारतीय जनता पार्टीकडे सरकार जर आसा, भारतीय जनता पार्टी लोकांक कित्याक लागून सांगले आमी करतले म्हणून? आयज खंयच्या मनशाचेर एक्शन घेतले भारतीय जनता पार्टी? गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, स्टेट गव्हर्नमेंटान जर जबाबदारी घेतल्या जाल्यार निलेश काब्राल सारको मनीस सांगता कितें पूल बांदून लोकांची पोटां भरना म्हणून. तर आयज पूल बांदून आयज गोंयच्या लोकांचे पुलाचे सुद्धा पैसे खाल्लेले आसा. आमी तुमकां सिद्ध करून सांगला गोंयच्या लोकांक स्टेट गव्हर्नमेंटान सांगून मायनिंग सुरू करता जाल्यार आयज पासून मायनिंग सुरू करूंक ना. ते वचून आयज डेलिगेट्स वयतात, परत त्या पॉयंटार येता. डेलिगेट्स जेन्ना वयता प्रायम मिनिस्टरा कडेन सांगपाक आमचो गोंयचो प्रश्न 2 MP आहा तेंचे कडेन, दोनूय MP आयज तो पासपोर्ट नरेंद्र सावयकर सांगता कितें आपूण पासपोर्टीचे आयज सगळे तुमकां सुळेत केलेले आहा आनी गोंयच्या भुरग्यांक फक्त तुमी भायर काडात. म्हणजे तुमचे कडेन हांगा गोंयांत एम्प्लॉयमेंट जायना. कित्याक लागून जायना एम्प्लॉयमेंट? मायनिंग बंद उडयले. आतां भायर जर गेले जाल्यार जाल्यार एक कोण तरी सांगता संडास तुम्ही दुबाक भायर वयता म्हणून. तुम्ही आयज गोंयच्या लोकांक आयज संडास सुद्धा तुम्ही बांदपाचे सुद्धा 5,000 रुपया मागता तुम्ही घेतात, तुम्ही स्किमी काडटात. 5,000 तुम्ही गोर गरिबां कडेन मागतात. आमकां दियात म्हणटा 5,000 रुपया आमी संडास तुमकां बांदून दिता म्हणटात. कोणी आयज स्किमी बद्दल जर पयशे जर मागपाक सरकार जर दिता तर कित्याक लागून दिना? हे व्हडली शोकांतिका आसा. गरीब लोकां कडेन आतां BPL कार्ड जे आहा तांकां 2,500 मागतात ते, आनी तेच्या वर OBC आहा तेंचेर 5,000 मागतात. पूण तुमी स्किमीक लागून 5,000 जर मागता, हे पयशे बसून हाडटले. गोर गरिबांक जाल्यार तुमी फुकट दियात मरे. हे प्रेस कॉन्फरन्स कोणाच्या रागान ना, गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करतात. कोण सरळ उलयतात, आमी सरळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्ट्रेट उलयता. आमचे तेजे डिपेंडंट राहते न्हू, ताका 100% राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमी हायकमांडाचे परमिशन घेवन ताका 100% सपोर्ट करतले. आनी आमच्या अध्यक्षाचे परमिशन घेवन अध्यक्ष सुद्दां आमचो ताका आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मायनिंगाक 26 तारखेक फूल सपोर्ट करतले.